दीस सोमार मार्चाची 31 तारीख 2025. पहिले वाचप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 65 वळ 17 तावन 21 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया, हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रसूंक वतां ताचे खातीर संतोश भरीत जाया आनी सदांकाल उल्हास करा, कित्याक हांव जेरुसलेम एक संतोश जावच्याक रचतां आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुसलेमा विशीं संतोशतलों आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलों. थंय रडण्याचो आनी विळापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक केदींच आसचे ना, आनी आपले प्रायाचे भरतीक पावसर वांसिनातलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांचे प्रायर मरतल्या मनशाक तरणाटो म्हणटली, आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिराप पडला म्हूण समजतली. तीं घरां बांदतलीं आनी तांतू रावतलीं, दाखमळे रोयतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 30, 2 आनी 4, 5 तावन 6, 11 तावन 12a आनी 13b. श्लोक. आमी तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मनांक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय. श्लोक. आमी तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराचे भक्तांनो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जिवनभर बाळटा. सगळी रात जरी दुकांनी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवन येता. श्लोक. आमी तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूट कर. म्हजे कुमकेकिये सर्वेस्परा, रडण्या रुदानांत काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उठतां नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिन वाचतलो सदांकाळी. श्लोक. आमी तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बरें सोदा आनी वायट सोडा, तेदवां तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 4 वळ 43 तावन 56 पर्यंत. सामारियांत 2 दीस पाशार करतस जेजू भायर सन गलिलियाक गेलो. प्रवाद्यांक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना म्हणून जेजूनच दाखोवन दिल्लें. तो गलिलियाक पावतस थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिवन घेतलो, कारण पास्काचे परजेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखल्लें. अशें तो परत्यान गलिलियाच्या काना गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनावांत सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिड्यान पडलो. जेजू जुदेया तावन गलिलियाक आयला म्हणली खबर आयकून
सरदार ताजे सरशी गेलो आनी ताणें आपल्या पुताक बरो करी जाय म्हणून ताच्या लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुणां आनी असर्यां पळयल्ले खरीत तुमी सतमांचे आसावे? सरदार ताका परती लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं चिक्के ये. ताका म्हणालो, वोस आनी तुजो पूत वांचतलो. जेजून सांगिल्लें उतर सत मानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताका ताचे साकर मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो? ताणें जाप दिली, काल दनपारां 1:30 वरार तसो ताप सुटलो. तुजो पूत वांचतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तितल्याच वेळार म्हणून बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सतमानूंक पावलें. जुदेयतावन गलिलियाक आयिल्ले उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें आसर्यें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. आमच्या थीर भावार्थाक आनी कळनातिल्ल्या विश्वासाक लागून आमच्या जिवितांत देवाची खुणां आनी आजापां घडा जाय. शिवाय आजापां घडले उपरांत आमी भावार्थ घट्ट जातलो म्हणलो मनोभाव न्ही. देखून जेजू आपणाचो पाटलाव करतल्या लोकांक सांगता, खुणां आनी असर्यां पळयल्ल्या विणे तुमी सतमांचे नात. विपर्यास म्हळ्यार जेजून आपले सक्ते वरवीं ताची बुगतां मेळयली, भलायकी दिली, जीव दिलो, गूण केलें म्हणून लोक ताचे संगी समकालो. शिवाय आपल्या विश्वासाक लागून वा जेजू वयल्या मोगान न्ही. देखून जेजू आपलो पाशांव सोंसतना खुर्सार उमकळतना ताणें गूण केल्लो, ताचे संगी उंड्या मासल्यासो जेवण सेविल्लो हजार लोक नातलो. तांणी खुणां आनी असर्यां मात्र आशिल्लीं. शिवाय जेजूचो मोग आनी खरी सडवण न्ही. प्राचीत काळ आमचे सडवणेचो काळ. आमचे प्राचिताचे जिवीत जेजूचो मोग लागशिल्ल्यान करूंक प्रेरण जावं. नव्या जिविताची आशा आमच्या काळजांत आसूं आनी आमच्या थीर विश्वासा निमती आमच्या जिवितांत असर्यां देखूंक आमी फावो.